म्हादय न्हंय संदर्भात हालींच एका शोध निबंधा वयल्यान गोंयभर खवदळ निर्माण जाल्लो आसा. हो शोध निबंध जो आसा तो डिसेंबर 2024 ह्या दिसा एडमीट जाल्लो आनी तेच्या उपरांत तो प्रकाशीत जाल्लो आसा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सीसच्या एकंदर शोध निबंधा भितर. आमकां खबर आसा की शोध निबंध आनी अहवाल हाच्या भितर फरक आसा, पूण हो जो शोध निबंध बरोवपी आसा तो मुखेल शास्त्रज्ञ जो आसा तो डी शंकर आनी के अनिल कुमार आनी के सुप्रज हे जरी तीन वेगवेगळ्या संस्थांचे वैज्ञानिक असले तरी त्यांच्यानी हो जो शोध निबंध बरयल्लो आसा तो ज्या म्हायतीच्या आधारे बरयल्लो आसा तो जर आमी सगळो विचार केलो जाल्यार लक्षात येता की हो हेतू पुरस्पर शोध निबंध बरयल्लो आसा आनी तेका लागून तिचेर संशय घेवपाक व्हडली जागा उरता. भारत देश लोकशाही आसा आनी ह्या लोकशाही देशांत जायते मनीस जायते शास्त्रज्ञ वेगवेगळ्या विशयाचेर संशोधन करूंक शकता, आपले निष्कर्ष काडूंक येता. परंतु जो विशय सर्वोच्च न्यायालयान न्याय प्रविश्ट आसा, जो विशय म्हादई जलविवाद लवादा कडेन न्याय प्रविश्ट आसा, अशा विशयाचेर भाष्य जेन्ना केलें वयता तेन्ना संशय घेवपाक जागा आसता. आमच्या देशांत जायत्यो घडणुकी घडटात, गोंयानूय जायते प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा, उदकाचे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. ह्या सगळ्यांचो संशोधनात्मक अभ्यास करप हे शास्त्रज्ञाचे कर्तव्य आसा. आमी शास्त्रज्ञ न्हू, आमी सामान्य कार्यकर्ते. आमकां आमचें गोंय जें आसा तेचें अस्तित्व सांबाळपाक जाय. गोंयची रानां, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयचे नैसर्गीक स्रोत ज्या पद्दतीन उध्वस्त जाता ते पळोवन काळजाक पीळ पडटा आनी तेका लागून दिसता की आमच्या न्हंयांचें अस्तित्व, आमच्या बांयांचें अस्तित्व, आमच्या झऱ्यांचें अस्तित्व उरपाक जाय. जेन्ना एनआयओ सारक्या प्रतिश्ठीत संस्थेन काम करपी एक शास्त्रज्ञ तेका स्वप्न पडटा आनी तो बरयता शोध निबंध आनी शोध निबंध बरोवपा खातीर विशय निवडटा. अहवालान 14 ऑगस्ट 2018 दिसा जो अंतीम निकाल दिल्लो आसा, हो अंतीम निकाल जो आसा गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी आपणाक मान्य ना म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान आपली याचिका दाखल केलेली आसा. तेचेर सुनावणी अंतीम अजून जावंक ना. ह्या विशयाचेर अजून सविस्तर चर्चा जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालया भितर जावंक ना. अशें आसतना ह्या विशयाचेर हो शोध निबंध प्रकाशीत जाता. तेचे वयल्यान कळटा की गोंयान गोंयच्या अस्तित्वा आड वावुरपी ज्यो शक्ती आसा त्यो ह्या सगळ्या शोध निबंधाच्या प्रक्रिये फाटल्यान आसा काय कितें हाचो आमकां संशय येता. सरकारान अश्यो ज्यो शक्ती आसा त्या शक्ती विरुद्ध जर कडक पावलां घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी आमच्या गोंयान रावन गोंयान जे भायले लोक रावतात आनी ह्या राज्याच्या अस्तित्वा विरुद्ध जे सातत्यान प्रयत्न करता तांकां खंय तरी खतपाणी घातल्याचें स्पश्ट जातालें. आमी हाच्या पयलीं पळयलां म्हादई चळवळ जेन्ना सुरू आसली त्या वेळार गोंयच्या वर्तमानपत्रांनी येवपी बातम्यो ज्यो आसा हांगासले आमी जे कितें आराखडे म्हादयच्या संवर्धन आनी संरक्षणा खातीर घेताले तेची भिंत बातमी जी आसा ती कर्नाटकाक पावतली. आयज लेगीत आमी कणकुंबी वयता हाची बातमी जी आसा ती जेन्ना गोंयान कोणाक आमी सांगता तेच्या पयलींच ती कर्नाटकांतल्या लोकांक कळटा. म्हणजे हांगासर कोण जे घरबेदी आसा ते घरबेदीत असले प्रकारचे प्रयत्न जे आसा ते गोंयच्या अस्तित्वा आड सुरू करता. सरकारान ह्या सगळ्या गजालीची बेगोबेग दखल घेवपाक जाय आनी अश्यो ज्यो विघातक शक्ती आसा तांकां आडबंद निर्माण करपाक जाय. हो जो निष्कर्श आपल्या संशोधनाच्या माध्यमांतल्यान ह्या शोध निबंधा भितरल्यान काडलेलो आसा तो शोध निबंध जो आसा तो निपक्षपातीपणान बरोवंक ना ही खंत आसा. कळसा प्रकल्पान पुराय कणकुंबीचे निसंतान जे केल्लेले आसा त्या परिसरांतल्यो बांयो, झरे हांकां आयच्या घडयेक
उदक कित्याक ना तेचेर कित्याक संशोधन जायना, तेचेर कित्याक ह्या शास्त्रज्ञांनी अजिबात बरोवंक ना, कित्याक ह्या थळाव्या वाठारांत वचून थंयच्या लोकांचे प्रश्न जे आसा त्या संदर्भान आपलो निष्कर्ष जो आसा ह्या शास्त्रज्ञांनी काडूंक ना. काडला निष्कर्ष केवळ आंकडेवारीच्या माध्यमांतल्यान आनी मागीर आतां स्पश्टीकरण दितना म्हणटात की ह्या खोऱ्यान पावसाचें प्रमाण किंवा म्हादयच्या पात्रांत उदक तेचें प्रमाण हाच्या भितर आमकां बदल जाल्लो दर वर्सा दिसता. हे सगळें स्पश्ट आसा, पूण आमी म्हणटा की जेन्ना ह्या सगळ्या गजालीचें विवेचन तुमी तुमच्या शोध निबंधांतल्यान करता तेन्ना थळाव्या परिस्थितीचो आढावो जो आसा तो घेवप शास्त्रज्ञाचें कर्तव्य आसा. आतां मागीर फुडें भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान जे उदक मलप्रभेच्या पात्रांत वळयताले तेचोय कितें दुश्परिणाम जाता हाचेरूय तेतून भाश्य ना. नगण्य परिणाम जातलो अशें भितर बरयल्लें आसा. तेतूंतल्यान स्पश्ट जाता की एकंदर कर्नाटक जे कितें करण्यो करता बेकायदेशीरित्या हाच्या पयलीं केल्लेल्यो आसा तेंच्यो करण्यो आनी आजून मेरेन तांकां पर्यावरण आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान परवानगी मेळोंक ना. अशें आसतना कर्नाटक आपले घोडे जे आसा ते फुडें व्हरता. ह्या सगळ्या एकंदर प्रक्रियेक चालना मेळची, कर्नाटकाक मदत जावची ह्या नदरेंतल्यान हो शोध निबंध जो आसा तो बरयल्लो गेल्लो आसा असो आमकां संशय दिसता. आनी ताका लागूनच ह्या शोध निबंधाच्या संदर्भात आमी भाश्य केल्लेलें आसा. तो अहवाल किंवा शोध निबंध ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो गौण आसा. म्हत्वाचें कितें भितर जे निश्कर्श काडलेले आसा ते निपक्षपातीपणान काडूंक ना. शास्त्रज्ञांक पुराय हक्क आसा ह्या सगळ्या गजालीचेर संशोधन करपाक, आंकडेवारीचेर आपले भाश्य करपाक. पूण ज्या पद्दतीन ह्या सगळ्या गजालीचो आढावो घेतलो वयता तो पुराय तरेन गोंयच्या हिता आड आसा. म्हणून आमी ह्या सगळ्या गजालीचो निशेध करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.